मिंगेल अरावजो हो आपलो फाटलाव करतालो। तशेंच 8 जाणांनी गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक मारिल्ल्याचो स्टेटमेंट रामान पुलिसांक दिला। काल राती पुलिशेन रामाचो स्टेटमेंट नोंदयलो। खुनशी हल्ल्याच्या सुमार 15 दिसा उपरांत रामा काणकोणकारान पुलिशेक स्टेटमेंट दिलो। हातूंत ताणें मिंगेल अरावजो हो आपलो फाटलाव करतलो म्हणून पुलिशेक सांगलें। तशेंच आपल्याक मारतना तांणी गावडा आनी राखणदार म्हणिल्ल्याचें रामान पुलिशेक सांगलें। रामाचे भलायकी विशीं जीएमसीचो डीन आनी दोतोरांकडेन उलोवप केल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत सांगता। वैजकी अधीक्षक आनी डिना वांगडा वचून आपणे रामाची भलायकेची वासपूस केल्ल्याचें विश्वजीताचें म्हणणें। ताचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दोतोरांचो एक खासा पंगड तयार केला खंय। ताका केन्ना डिस्चार्ज दिवप हे दोतोरूच थारायतले अशें विश्वजीताचें म्हणणें। आयकात। There is no discussion of discharge as expected. There is no question. We will doctors आणि committee एक केल्ले आसा ते सगळें discharge केन्ना दिवप मिनिस्टरान डिसायड करपाचें नासता। डॉक्टर योग्य ते निर्णय। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वात ना। रामाचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या उपरांत हे सिद्ध जाला। पुलिशेन रामाचेर हल्लो करप्यांक धरले पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरूंक ना। हे विशीं आमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेला वरवीं कागाळ केल्ल्याचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचो निमंत्रक शंकर पोळजी सांगता। आमकां पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना तेन्ना निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या। आयज अमित शाह जी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता। तेंची फाल्यां विजीट आसा आनी हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा ज्या टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन। सो ह्या टायमाचेर आमकां हे दिसलें की आमी अमित शाह जी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी। सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज। सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आनी आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आनी रामा काणकोणकाराक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले। सो ह्या कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेली आहा। गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा। आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना। पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना। आतां काल रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट दिला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तेच्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले तें आमकां पळोवपाक जाय। आतां स्टेटमेंट कितें दिला तें आमकां खबर ना। सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ एंड ऑर्डर खरीच कोलॅप्स जाल्लेली आसा आनी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।